प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आयज सोनवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वोड 17 ते 24 पर्यंत लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 17 to 24 आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते बियास्तोर शीस कुशाल बरीत जावन परत आयले. ताणी म्हणले, सायबा, तुझ्या नांवान देवचार पुर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो सरकारांत पडलेलो हांवें सोयतानाक देखलो. पळयात, सोरोपांनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोंडां मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू संतोसता. त्याच वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी संतोसान बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नको बगर पूत आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटी ओडोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळूंक ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळूंक ना. प्रितीच्या बाबडीनो आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातूंत आयज आमी ह्या 20वी वोडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. परतून वाचता ही 20वी वोड. जेजू म्हणटा, तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. भाव भयणीनो, ही उतरां जेजू म्हणचे आदीं कितें घडलेलें? जेजून आपल्या शिसांक दोगांक धाडलेले एकल्या गांवांनी आनी जेन्ना तो थंयचो धाडटा, शीस आपले जेजूच्या नांवान देवचार काडटात, लोकांक बरें कोत्तात, अजापां कोत्तात, मिलाग्री कोत्तात. आनी जेन्ना ती सगळीं काम करून परतून जेजू कडेन येतात, आतां भाव भयणीनो, ते जेजूक सांगतात, म्हणटात, सायबा, तुज्या नांवान देवचार पर्यान आमकां खालते जाले. जेजू कितें म्हणटा तांकां? म्हणटा, हांवें स्वर्गार थान एका पळया म्हणटा, वीज कसो स्वर्गार थान पडलेलो हांवें सोयतानाक देखला. आनी भाव भयणीनो, तो आमकां तो शिसांक सांगता, हांवें तुमकां सगळी पदवी दिल्या, हांवें दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तुमच्या खाला घाल्या, पूण म्हणटा, देवचार तुमकां खालते जालेत म्हूण तुमी खोशी जायनाकात फकत, पूण तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हणून खुशाल जायात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हीं उतरां उलयतात, तो हीं उतरां आमकांय उलयता. भाव भयणीनो, कितें घडटा? ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सरमंडार म्हूण मानून घेता, तेन्ना कितें जाता? आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आमच्यान आतां अजापां, मिलाग्री, देवचार काडूंक जाता, सगळें देवाचें काम करूंक जाता. जे भाशेन जेजू ह्या संवसारान येवन सगळें देवाचें काम केलें, तेच भाशेन आमच्यान आतां देवाचें काम करूंक जाता. कशें? पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सरमंडार मानलो,
ज्या दिसा आमी ताजेर भावार्थ दवरलो आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता म्हणटच जेजू म्हणटा हें सगळें आमी फावो करतकूच तेन्नाच की आमच्यान सैतानाचें नश्ट करूंक जाता सैतान पासून आमकां खालते जातात म्हणटच भाव भयणीनो हें घडटस केन्ना जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव म्हूण सोरवंडार म्हूण मानून घेता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता तेन्ना भाव भयणीनो आमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात कितलें व्हडलें घडटा भाव भयणीनो आमी समजता की आमच्या पुण्या वरवीं आमच्या बरापणा वरवीं आतां आमी आमकां स्वर्ग उक्तो जाला आनी आमची नांवां स्वर्गात बरयल्लीं आसा ना भाव भयणीनो आमची नांवां स्वर्गात बरयल्लीं आसा केन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन आतां आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता आनी त्या लागून आतां आमच्यान ही सगळीं अजामां जेजूच्या नांवान करूंक जाता कित्याक पवित्र आत्मा आमकां ती घोटाय दिता जाणवाय दिता देवाच्या उतराची शक्ती दिता आनी सगळीं अजामां आमच्यान करूंक जाता आनी सैतानाक आमच्यान पयस करूंक जाता पयस आमकां आमच्यान लोकांक सुटका दिवंक जाता जेजूच्या नांवान आनी आतां आमी जेजूचेर बाबार दवरला म्हणून आतां आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा तर आयज भाव भयणीनो आमी एक दीस स्वर्गाराच्या राज्यान भितर सरपाक आमी एक दीस त्या मेजाचेर बसपाक जेजू बरोबर पवित्र आत्म्यान सर्गीच्या बाबा बरोबर त्या जेवणाचेर ते जेवण खावपाक स्वर्गा राज्यान कितें आमी करूंक जाय फकत आमी जेजूचेर बाबार दवरूंक जाय ताणें कितें केलां आमचे पासून खुरसार ताका आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय ताच्या उतरा प्रमाणें चलोंक जाय आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां एक सैतिवंत जिवीत जिवंक जाता एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता आनी तें आमकां जाता फकत भावार्थ धरून आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता तर आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जेजूचेर बाबार धरून हें सैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता